गोंयांत सनातन राज्य आनी सनातन धर्म स्थापन करपाचें काम आपल्या मतदारसंघांतल्यान सुरू करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घोशणा केल्या। तशेंच वक्फ सुदारणा विधेयकाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याची म्हायती मंत्री विश्वजीतान दिली। केरी 70 जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यान मंत्री विश्वजीत उलयलो। राग काडटा रुपेशाचे राग काडटा केन्नाय, पूण कित्याक राग काडल्यार हक्कानी राग काडटा, बेश्टे राग काडिना। तो राग येता वयता बी आनी 70च्या लोकांचे काय कोणाचेर सत्ता आसतना सत्ताचो दुरुपयोग करूं नये कोणी। सत्ता हो लोकां खातीर आमी वापरूंक जाय म्हणून अध्यक्षान आमकां सांगलेलें आसा आनी धर्तीचेर चला म्हणून आमी आमचें नेतृत्व आमकां सांगता आनी धर्तीचेर वचून लोकां मदीं मिसळून लोकांचें कितें तरी बरें करपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया। येता ते काळ 2 वर्साचो म्हत्वाचो काळ आहा आनी म्हाका खात्री आहा की तुमी सगळे आमकां साथ दितले आनी जेन्ना साथ दिता एकूच हांव सांगूंक सोदता तुमकां की आमचे कडल्यान जे कितें अपेक्षा तुमची आसा ती अपेक्षा पूर्ण करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो, आमदाराचो प्रयत्न आसतलो आनी पार्टीचे अध्यक्षाचे जे कितें मार्गदर्शन ते दिता टायम टू टायम ते घेवन एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाचो, आमी संघटना आनी मजबूत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। पण परत एकदां आमी मिडियाक हांव सांगूंक सोदता, गोंय राज्यांत सनातन राज्य आनी सनातन धर्म स्थापन करपाचें काम आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी आयज सुरू करता आनी वक्फ बील जे आसा तेका पूर्णपणे पाठिंबो आमचो आसतलो आनी म्हाका खुशी जाता ती बील आयज आमच्या पार्लमेंटान ते पास जाता आनी